Largando Casmian Gesù, Hoglato Casmian Gesù. Gesù Cristo te mongo ce bobări, nu tum ca săruanca disporte suarte ce niaraka, suagata su suagata. Ai so dis nimano brestare. Az Aprilaci पहिली तारीख आणि आई सो दिस मोंडी थर्सडे सगळ्या संवसाराक विशेष दीस ह्या जाकांचो दीस आमी म्हणटा त्याला आशिर्वाद करचो दीस. आजच्या दिसाची विशेशता कितें म्हळ्यार आज 2 मिसां गोळी बा पेटयतात. पयले मीस सकाळी सर्व DACCच्या ह्या जाका सांगाता मेळोन त्याला पवित्र करचे मीस म्हूण आमी म्हणटा. आमच्या बौतिस्माचें तशेंच पिडेस्ताची मागणी आनी क्रिस्माचें ही त्याला बेंजार करचें एक विशेष विधी आसता. त्या खातीर पास्टरल रिजन म्हळ्यार पयस पयस DACCंत इगोर्ज्यो आसल्या वरवीं चडावत DACCनी त्या एका हप्त्या पयल्या बुधवारा या ब्रेस्तारा ह्या जाग वचून एका दिसाच्या मागण्यांक करसून कुमसार जावन त्या सांजेर कॅथेड्रलांत गवळी बापा सांगाता हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी थंय आपणाच्यो बसवण्यो नव्यान करतात. म्हणजे हाचो अर्थ गवळी बापा सांगाता सर्व ह्या जाग सांगाता मेळोन त्या DACCंत क्रिस्ताच्या मिसांव क्रिस्ताचो वावर करतात. ते कोणाचो सुस्वार्थ न्ही, कोणाचो कितें म्हणटात हांकार न्ही, भागार क्रिस्तच तांच्या मरिफात काम करता. त्या खातीर हर एक ह्या जाग आपल्या गोवळ्याक विधी जावन ताचे मिसांव करूंक आयचे हें तेलांचे मिसां आपोवणें दितें आसा. आनी मुखाचे भाव भयणीनो तुमी पळयल्यार ह्या तेलांच्या मिसांत 3 वासपां आसात. इसाया प्रवादी 60:1 ओळ 1:3-8-9 तशेंच उगडापणाचो ग्रंथ अवस्वर 1:5-8 लोक 4:16-21 हें हांव तुमच्या खातीर आज वाचतां. कित्याक म्हळ्यार आमकां आज असल्या मिसाक वचोंक जायना आनी थोडे फावटी आमकां अवकाश मेळना, पूण ही वाचपां आमी नियाळन आज ह्या जागां खातीर विशेश बापान म्हजेय खातीर सर संवसारांतल्या ह्या जागां खातीर DACC खातीर आमी मागया आनी ह्या जागांचो दीस आचरण करच्या. ह्या जागाचेर विशेष आशिर्वाद बेसांव देव दिवच्या खातीर आनी त्याला जावं करो ह्या जागा द्वारी गोवळ्या द्वारी लोकांक मागूंक आनी देवातय तांकां हाडूंक विशेष कृपा ह्या त्यालाद्वारे देव दिता. तर ह्याच्या इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या पयलें वाचप सकाळीच्या दिसाचें वाचपां तुमच्या नियाळा खातीर हांव वाचतां. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पावसल्ल्या काळजाच्या बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराच्या कृपेचें वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतेल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतेल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचें तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतीचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. पूण तुमकां सर्वेस्पराचे ह्या जाग म्हणटली आमच्या देवाचे बुनयारी म्हणून तुमकां पासारताली. सुखान आसता हांव तांकां फावो तसलें इनाम दितां आनी तांचे लागीं एक सासणी करार करता. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हणून तांकां पळयता ती सगळीं वळखून घेतली. म्हळ्यार हांगा कितें सांगता इसाया प्रवादी, सर्वेस्परान म्हाका मागला आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक आनी संतोशाच्या तेलान मागूंक ताणें म्हाका धाडला. तो एक प्रावधान करता. हें प्रावधान मागलोलो ह्या संवसाराक येवचो आसलो तो जावन आसा जेजू. एक ताणें प्रावाद्याकी धाडला प्रावधान करूंक आनी ह्या प्रावाद्याच्या प्रावधानाद्वारे कशें जेजू ह्या संवसार येतलो गी आनी तो आमचो क्रिस्त जातलो म्हळ्यार मागलोलो चडवंगार जातलो ताच्या विशयांत आमकां हांगा उजवाड लाभता. हाच्या अंतर्गीत 89 तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें वेंचलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळून धरतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो.
म्हजी प्रीत आनी नीत ताचे सवे आसतली. म्हज्या नांवान तो जैतेवन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या बाच्यावेचें कडापू. हाचें दुसरें वाचा पळय. उगडापण ग्रंथावस्वर 1 ओड 5-8. मेल्ल्या मदलो प्रथम जनीत पूत कसो जिवांत कुट्टयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांतावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करच्या खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यांत. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. पळयतो येता कुपां बरोबर, हरयकलो ताका पळयतलो. ताका कस्टिल्यांचे दोळेय ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताच्या खातीर विळाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटलें. आमेन. हांव अरम आनी अंत, आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर्वपदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव. क्रिस्ता विशांत जुवांक मेळ्ळेलें उगडापण आनी आमकांय बापा सवे क्रिस्त व्हरतलो. आमकांय ताच्या सांगाता तो जिवचे भाग फावो करतलो आनी तोच अरम तोच अंत म्हणजे राजवडकी पदवी महिमा ताची जातली. ताच्या राजवडकेंत आमी जियेतले. आयच्या उद्गारांत आमी आयकता, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हेचो म्हणजे लुकाचो आवाजवर 4 ओड 16-21. लूक चॅप्टर 4 16-21. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान ओड जाल्लो. आपल्या सवया प्रमाणे साब्बाताच्या दिसा तो सिनगोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतासर ताका इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय भासोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारोवंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जाताच पुस्तक कोवळ्ळो सिनगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सुमेस्तांचे दोळे ताचेर खंसून आसता. तो तांच्या लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. म्हळ्यार हें वाचन इसाया प्रवाद्यान केल्लें प्रवादन जेजू थंय खरें जालें. जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक. ताज्या याजकपणांत आमकां सेवेचें याजकपण दिलां. आनी याजक कोणीय सर्गार्थावन पडलो न्हय. मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबांत हांव आयलो त्या खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा. त्या आवय बापाय खातीर लग्न सक्रामेंतांत एक जावन थंय देवान दिल्लीं भुरगीं ल्हान भुरगीं वाडोवन आपोवणें मेळोवन आज याजाक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत हांवूच उपजलेली देव आपोवणी. आज देव आपोवण्या खातीर आमी मागया. ह्या जाका खातीर आमच्या पिरकस विगारा खातीर सेवा दिवन ट्रान्सफर जावन गेल्ले, आमकां ल्हानतावन सक्रामेंत दिल्ले याजाक गोवळी आनी आमकां प्रेरण जाल्ली रिलिजियस सगळ्या खातीर आमी मागया. आमकां कळीत आसची, आमच्या कुटुंबाक लक्ष दी जावन आसची आनी ह्या सगळ्यो संवसारा खातीर आज आमकां मागोवंक उलो दिता. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमकां कळीत आसा देव आपोवणी उणी जाती आसात आनी देवा ते व्हडली लोकांक उणी जाती आसा जाल्यारय देवाचे मिसांव देव करते आसा. त्या खातीर ह्या पवित्र सभेक आदार जावन आसा आमचें मागणें. आनी ह्याच्या दिसांनी तेलां आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत देवाच्या कृपेंत वागोवंक म्हळ्यार क्रिस्ती जिवितांत आमी प्रवेश जावंक आमकां ती आशिर्वाद जातली. त्या खातीर आमी पळयता पिडेस्ताच्या मागण्या वेळार ती मागणी दितना ताका धैर्य बोळ गूण जावच्या खातीर आमी मागत्या. आनी क्रिस्माच्या वेळार ताजो भावार्थ घट जावच्या खातीर आनी ह्या बौतिस्मांत त्या भुरग्याक जल्माच्या सैमाच्या पथकांत सुटका दिवन नव्या सैमाक म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या त्या जिवितांत प्रवेश जावंक एक अवकाश लाभता. आज आमी ह्या जाकां खातीर मागता. आमच्या भावार्थांत घट तीर जावन रावोवंक आमकां बोळ मेळच्या खातीर आज आमी विशेश मोपान मागया. आनी तेच विशेशता आयच्या ह्या सकाळींच्या तेलांच्या मिसांची आनी गोवळी बापू ताज्या सर्व ह्या जाका सांगाता DCCन वावर करच्या ह्या जाका सांगाता भेटोवन ह्या जाकां खातीर लोकां खातीर आनी संवसारा खातीर मागतात. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज हांव तुमकां उलो दिता विशेश म्हज्या खातीर तुमी मागा. ही सकाळींची वाचपां जाल्यार आज आमी तुमच्या नियाळाक दिल्यात. कित्याक सडावतो आमी ह्या मिसांत वांटेली जायना आनी लागीं म्हूण कॅथेड्रलांत आसा ती जातात.
पयलें आतां कोवीड वातावरणा निमत्यान आनीक रेस्ट्रिक्शन चड आसात. तर आज सांजेची वाचपां म्हळ्यार त्रिदुवम, पवित्र त्रिदुवम सुरू जाता निमाणो ब्रेस्तार. ह्या ब्रेस्तारा तावन ब्रेस्तार, शुक्रार, शनवार, आयतार आमी म्हणटा त्रिदुवम, 3 days. हे 3 days भारी गरजेचे. जेजूचे कश्ट, मरण आमी विशेष मापान हांगा नियाळटा. आनी ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजून संस्कार घडलो, खंयचो येवकारिस्त घडलो. आनी आमी सांगता अर्दिसो दीस ताचे सेवेक आपोवणें दिता, शिसांचे पांय धुवन. आनी त्या खातीर हो दीस एक भारी गरजेचो आमकां जावंक पावता. आज 3 वाचपां आसात. पयलें निर्गमन ग्रंथान बरयलें पत्र, अवस्वर 12, 1 to 8, 11 to 14, एक्झोडस chapter 12, 1 to 8, 11 to 14 हांव तुमच्या खातीर वाचतां. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइशेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांच्या संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. उर्योक लोक कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंची येता. ह्या म्हयन्याचो 14वा दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताच्या वयल्या पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार बाजून बेकामेर उंड्या आनी कोडू भजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाठो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीवेगीन तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. त्या राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणां जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस एक उगडास असो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संतती तावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. मातशें भाव भयणीनो, हाचें पयलें वाचप आज आमी पयलें घेवया. कित्याक म्हळ्यार ह्या वाचपाक आनी येवकारिस्ताक बारीक लागशिल्लो संबंद आसा. हें वाचप एक उतरवणी, एक सुडका. आज आमकां येवकारिस्त कितलो गरजेचो बी म्हणलें हें वाचप आमकां सांगता. आमी येवकारिस्ती परजा जाल्यार आमच्या वयर ही मोर आसा आनी संहारक दूत आमकां आपुडचो ना. संहारक दुताक ह्या अंकाराक सैतानाक आमचे वयर पदवी आसची ना. कित्याक तो येवकारिस्ती बांद येवकारिस्ती जिवितांत आसतना क्रिस्ताच्याच जिवितांत आमी आसा. हाच्या पयल्या वाचपांत पास्काच्या जेवणाचे नियम आमी आयकता. हें जेवण कशें जेविचें, कित्याक जेविचें पळया. 450 वर्सां 450 years गुलामपणान ते आसली आनी आज देव ताका सुडका दिवंक शकता. आनी सुमार 10 कर्गां इजिप्ताचेर देवान धाडली. त्या कर्गा मदीं अर्गां दिवंक ह्या लोकांक देवान शिकयलें आनी निमाणें त्या फाराव्याक खरी बोध शिकयली. आज आमकांय असलो अनुभव फाराव्या रायच्या काळाचो अनुभव ह्या संवसारांत आसा. आमी कांगाल जावचें नाका. हाचीं वाचपां आमकां धीर दितात. त्या खातीर आमचो एकवटो, आमच्या कुटुंबाचो एकवटो, भावार्थाचो एकवटो बुडवंत जायचो. आनी हांगा पळया कितें जालें. एक शेळी तुमी कातरी जाय, ताजें रगत तुमी पाटयेर सारयचय आनी पाटयेक सारयचय आनी तुमी ती उंड्यार भाजीचय आनी खायचय. हांगा जावं पुरो. शेळी जेजू आमच्या खातीर बली जाल्ली. उंडो जेजू आमच्या खातीर येवकारीच जाता. समोर उजार पावचें ताका त्या कुर्सार
ताका ताजें कश्ट मरण आमी पळयता आनी हांगा रगत आनी सरायलें तें शेळयेचें पूण हांगा आमकां रगत सरायलां रुपया वरवीं न्हय भांगारा वरवीं न्हय पेद्रूचें पयलें पत्र 18 पयलो अवस्वर 18 वळ आमकां सांगता आमकां सुटकेक दिल्लें मोल जेजूचें आमोलीक रगत त्या खातीर आमोलीक रगतान सुटका आमकां मेळ्ळ्या आमचे वयर नदर पाड ह्या सैतानाक अधिकार आसना आनी कशें हें रगत सारोवन आनी तो सांगता तुमी कशें तें जेवंक जाय ताका नियमां दिता ताचे उपरांत त्या राती हांव इजिप्तांत उतरून वेतलो इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो इजिप्तांत त्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो हांवूच तो सर्वेस्पर पळया देव दोनी मुखामळां देवाचे तुमी पळयतात एक बायबलांत आमी पळयता सिराकाचो ग्रंथ 5 वाचो तुमी वाचल्यार 1 ते 10 क्रोध आनी काकुळट दोनी ताच्या कडेन आसात हो काळ जावन पुरो आमकां काकुळटीचो काळ देवान दिला क्रिस्ताक दिला साक्रमेंत आमकां दिल्यात पूण तो आनीक कोटी येता त्या खातीर मारनाता येसुमिया जेजू म्हणटा आमी आनी त्या खातीर हांगा तो कितें करता जावं मनजातीक हांव कितें करतलो इजिप्तांत उतरून वेतलो आनी तुमकां कितें म्हज्या लोकांक परजेक बंदडेंत कश्टांत घालच्या ह्या लोकांचेर हांव म्हजी सकर्त दाखयतलो आनी तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत हें कोणा जातलें तें रगत पळयता हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो आज जेजू आमचें तें आसा बौतिस्म आमचें तें आसा आमकां वायट घडना इजिप्ताक शिक्षा लायनासतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना पळया हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायनासतना न्हय लायतना तुमचें तें कर्ग येना त्या खातीर देवाक कळीत आसा ताच्या परजेक राखोंक त्या खातीर म्हणटा हांव तुज्या परजेची दया दाखय सर्वेस्परा हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब संभ्रमतल्यात संततींतल्यान संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो त्या खातीर पास्क एक शाश्वत कायदो आज आमकां पास्क जावं पावलां उतरवणी पातकातावन आमच्या सालवासावांक पातकातावन उसवाडाक पातकातावन पवित्रपणाक आनी ह्या पातकाच्या शाश्वीत ना संहाराक जेजून ताच्या रक्ता वरवीं आमकां सुटका दिल्या त्या खातीर आमी बेजे म्हणली गरज ना हाचे अंतर्गत किर्तन 116 116 आमी अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची काळस क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता हांगा 3 चाराणां आसात पळया परत एक फावटी हांव तुमकां सांगता दाविदाचें एक प्रवादपण आनी कितें सोबीत रितीन तो बरयता कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केलें इतल्या बऱ्यापणाक चडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो त्या खातीर आमी इगर्जीन गायता ही आशिर्वादाची खाल्स आशिर्वादीत करता क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां आशिर्वाद करता म्हळ्यार हांव कितें देवाक आज पाटी दिवं देवाक जाय अर्गां बलिदान सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक त्या खातीर सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हळ्यार अर्थ कितें भावार्थांत आमी आसतना साक्रामेंतांत आमी आसतना बौतिस्माचें जिवीत आमी जियेत आसतना तें मरण एक भोव स्वादीक कित्याक आमकां मरण अखेर करना त्या खातीर आमी मरणाक बेजैस म्हणना मरण आमकां जेजू सांगाता व्हरता ह्या संवसारांत आमी वेता पूण सुमे संगे आमी जियेता हांव तुजो साकर तुज्या साकरणीचो पोतू म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय म्हणजे सांकली खंयच्यो पातकाच्यो सांकली बनपसाच्यो सांकली बंदड्याच्यो सांकली मोडून उडयल्याय हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची गोडवीक घातलो सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताज्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो त्या खातीर आमी सर्वेस्पराक विधेय जाय ताज्या आंगवण्यो आमी पाळून जिये जाय आनी हाचें तें श्लोक घेतला कोरिंथकाराच्या पयल्या कोरिंथकाराक बरयलें पत्र 10:16 आमी अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता म्हळ्यार क्रिस्ता सांगाता आमकां वांटेली करता युकरिस्त तितलो एक स्ट्रॉंग आनी आशिर्वादीत करता हाचें दुसरें आसा तो कोरिंथकाराक बरयलें पयलें पत्र 11:23-26 फर्स्ट कोरिंथियन्स 11:23-26 टुडे सेकंड रिडींग बाबा भयणीनो जे कितें सुमेलाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सुमया जेजून तो परदीन जालो ते राती उठो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कोडू तुमच्या पासत दिवची हे म्हज्या उगडा साकारा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तिर केल्लो नवो सोल्लो
जितल्या फावटी ती तुमी पियेता तितल्या फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. पळया कितलें सुबित्त उतर हांगा आमकां सान पावलो युकरिस्तीक उतरां सांगता. कित्याक जितल्या फावटी तुमी उंडो खातात आनी घालस पियेता तितल्या फावटी सुमेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. त्या खातीर येवकारिस्त जेजून घडलो. आयचो दीस एक येवकारिस्तीक घडलो. सेवे येवकारिस्त सेवा आनी याजाकपण आमी पळयता हांगा अर्घ दिवचें. जें कितें सुमया लागचें हांवें घेतलां तेंच हांवें तुमकां सांगून दिलां. सुमया जेजू कितें केलें परदीन जालो त्या राती उंडो घेतलो देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो. उंडो तोच ताणें ताकाच तो मोडटा आनी आज जेजू ताकाच बापाक भेटोवन मागता. आनी परफेक्ट सॅक्रिफीस ह्या बलिदान आनी ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पण ही म्हजी उगडासा करा. त्या खातीर ही कॉन्सेक्रार उतरां म्हणटाना ही कूड जेजूची कूड जाता आनी जेजू आमकां ताचें खाण दिता. वी आर मिनिस्टिरियल म्हळ्यार सेवेक आमकां ताची सेवा करूंक आमकां तें नेमलां. ही घालस म्हज्या उगडासा करा. उगडास म्हळ्यार हांगा आमच्या पप्पा मम्मीचो उगडास काडटा तसो उगडास न्हय. ह्या उगडासांत सोमीको रोस आजार आसा. दुसरें ही घालस म्हणजे रक्तान तिरकेलो नवो सोल्लो. आमी पोरण्या सोल्याची पोरजां न्हय. आमकां कसली जानवर बली नाका. खंयचेच रक्ताची बली आनी मुखार नाका. कोणी जाय म्हणत जाल्यार ती नाका. जेजूची बली थीर केल्लो नवो सोल्लो. थीर केल्लो पोरनो सोल्लो संपूर्ण जाता जेजू थंय. कित्याक जितले फावटी तुमी ती पियेतात तितले फावटी तुमी म्हज्या उगडासा करात. डू दीस इन रिमेंब्रन्स ऑफ मी. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही घालस पियेतात तितले फावटी सुमेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. सुमेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. म्हज्या भाव भयणीनो त्या खातीर सुमेचें मरण म्हळ्यार भावार्थोचो गूठ. त्या खातीर इगर्जेन म्हणटा भावार्थोचो गूठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. म्हळ्यार अर्थ कितें जेजूची सत्ता आमी परगट करता. त्या खातीर युकरिस्त आमी म्हणटा आमच्या मूळ आनी शिकार युकरिस्त आमचें जिवीत जावन आसा. त्या खातीर युकरिस्त आमी आमकांच देवाक समर्पण दिता. क्रिस्तान ताच्या संवसारा नव्या संवसारा पासून ताकाच मोडलो आमच्या खातीर दिलो. ए परफेक्ट सॅक्रिफायस. त्या सॅक्रिफिसांत आमी वांटेली जाता आनी आमी त्या सॅक्रिफिसांत एक जाता. आनी थंय देवाचें आशिर्वाद बेसांवां आमच्या युकरिस्तीक त्या सॅक्रिफिसा द्वारे आमकां लाभतात. आयच्या वांजेलाच्या वासाक आमी पळोवचें जाल्यार जुवोचो वांजेला 13वा वासवर 1 ते 15 जेजून शिसांचे पांय धुवचे. जॉन चॅप्टर 13 वर्सेस 1 to 15. पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सरची वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाण आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करीत जंय म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळूस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवाक धांवन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव केदींच तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगात तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंगतेर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमियान तुमच्या पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय.
हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. हांवें तुमकां एक देख दिल्या. वर्ती देख जेजून दिल्या. आमच्या दाळेसांची आसा 3 नोमणेची सेवा आसा. एक मोर्जेची, दुसरी कोरजेची, तिसरी गरजेची. आज एक याजाक जावन एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आमी गरजेची सेवा दिवंक आसा. ती गरजेची सेवा खंयत हांव न्हू. इट्स स्प्राउट्स आउट फ्रॉम द युकरिस्ट. आज युकरिस्ट आमी समजत हांव जाल्यार हांव आनी तुमी समजत हांव जाल्यार आमी खरेंच सोंसणिकायन मोगान आनी देवाच्या कृपेन जियेता. म्हज्या भाव भयणीनो जेजून कितें एक व्हरतें आज आमी म्हणटा ह्या साकपणाचो दीस ह्या सेवेक युकरिस्त ताणें घडलो. हें सकड मूळ कितें गे म्हळ्यार तें कालतेंपण, तें विधेयपण. आज जर तर एक याजाक जावन एक क्रिस्ती भावार्थी जावन म्हणजे तें कालतेपण ना, विधेयपण ना. आमच्या उपदेशकान सांगल्या प्रमाणे व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ, जिविताक ना अर्थ. आमी केवळ भायल्या दिश्टीन मात्र न्ही क्रिस्ती पोरजा या क्रिस्ती भावार्थी. आमचें जिवीतच त्या खातीर आमचें तें जेजू सांगलो उपदेश पळय एकामेकाचो मोग करा. मोगाचो सक्रामेंत, मोगाचो मंदामेंत एकामेकाचो तुमी मोग करा. आनी जेजू शिकयता मोग करचें कशें. जेजूची शिकोवण केवळ तोंडान मात्र न्ही. ताणें कितें म्हणलें माथ्याव वाचन 5वा वसवर 23 आनी तुमी 26 वाचल्यार तें बरोवन आसा. तूं काणीक भेटूंक वेदी मुखार वेताना तुज्या भावाक कितेंय तुजे विरोध आसा म्हूण तुका उगड आसा खेद जाल्यार पयलें तुजें काणीक थंयच सोड. पयलें वच तुज्या भावा कडेन राजी सा. जेजू कितें करता. जुदासा लागीं पळया बुधवाराच्या दिसा आमी आयकलें विकृत करता. हंस गी सोम्या म्हण सांगतना तुजो सांगताय म्हणे जेजू. ताका जेजू कळीत आसलें. जेजू राग दवर न्हू. कित्याक जेजून सांगलां माथ्याव वाचन 5वा वसवर 4:30 4:30 दुस्मनाचो मोग करा. दर्दी तेने खातीर मागा. आज दुस्मान कोण थंय जुदास. ताचो ताणें मोग करीचयच. ताणें कितें शिकयलां बली भेटोवंक वयच्या पयलीं तुज्या भावाक तुजे विरोध कितेंय आसा जुदासाक ताजे विरोध आसा. त्या खातीर जेजू कितें करता पळय फॉरगिवनेस इज नॉट डिफीट, इट इज विक्ट्री. सोलवणी न्हय भोगसाणें म्हळ्यार जेजू तावन आमी शिकय जाय. त्या खातीर जेजू त्या कळतेपणान ताच्या पांया लागीं येता, पांय धुता, पांयाक उमेद दिता, दोळ्यान दोळे दवर तो सांगता मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी दोळ्यान दोळे दवर तो सांगता. कितें सांगता ताचो पांय धुता हांव तुजो मोग करता. जेजू आज आमचो एकलोसो मोग करता. पण आज क्रिस्ताचो मोग ताजी गुंडाय, ताजी रुंदाय, ताजी उंचाय आमी समजूंक जाय. सबार जाणां आज सांगता देवाचो मोग करता गी दुबावाचे सवाल ते विकृत करचे सवाल. आमी विकृत करचे नाका, नेगार करचे नाका, अपमान करचे नाका. हो युकरिस्त जेजू आज पळया केदी व्हडली खरी तो मेस्त्री तो देव सैमान पांय धुता. सेवा गरजेची सेवा. आज आमी दाखोवच्या खातीर ह्या आमच्या प्रचारा खातीर करचें नाका. जावं पळय ह्या प्रेझेंट डेन कितेंय करता प्रचार जाता जावं दी पूण ताचे खातीर आमी जिवचें नाका. आमचें काळीज क्रिस्तातें द हार्ट ऑफ आवर मिनिस्ट्री ऑर मिशन ऑफ आवर आमच्या सेवेचें जेजू. आमकां सर्टिफिकेट कोणाची नाका. जेजू तें बरेंपण आमचें तें आसल्यार तें कालतेपण तें दिनपण तें कितें म्हणटा देवा मुखार रितेपण. कित्याक तो भोगता एक दीस आमी जिये जाय. एक दीस ताचे सांगात तसो मुखार जाय. त्या खातीर ताचे पांय धुता, भोगशिता. आनी तो कितें सांगता पळय निमाणें तेजी उतरां कडक उतरां ती आमकां एकल्यांक. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्याक वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. वस्तूर काडलें म्हळ्यार सेवेचो तुवालो बांदलो म्हळ्यार आमी थंय देवो जाय. म्हाका कळीत आसा ह्या पवित्र सभेंत म्हाका मस्त जण यासाक प्रेरण जाल्यात, रिलिजियसाक प्रेरण जाल्यात, लायक प्रेरण जाल्यात. 2 नमण्याचे फ्रेंड्स आमकां मेळटात. एक लॅविश संवसाराचे फ्रेंड्स आसात. तूं त्या संवसारांत गेल्यार त्याच नमण्याचे मेळटात. ह्या संवसारांत आसतना तुका ह्याच सेवेचे मेळटात. दोनी फेज म्हज्या लायफांत हांवें पळयलां. आनी केन्ना तुमी जेजू सांगता आसात तुमकां असले सेवेचो अनुभव असो साक्षी तुमकां मेळटात. आनी तसो जाल्यार आमी दीस जावन इगर्ज माथ्यांत पळय जाय. देवाच्या उतरांत चलतना, देवाच्या मोगान मागण्यान चलतना आमकां तें सकड उगडापें जाता. तो सांगता पळय हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें म्हणून विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सुमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें. पळय तो मिस्त्री सुमी म्हूण आपयता म्हूण सांगना सारकें. कित्याक हांव खरोच मेस्त्री.
जेजू तसो सोडून धाड म्हणून उगडापे करता. समारिया स्त्रीयेक पिडेस्तांक हांव सुतो म्हूण सांगता. उरले कडेन तसो हांव पुरो सांगनाका म्हूण सांगता. पूण हांगा पळय हांव सुतो मेस्त्री, इज द टिचर. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सुमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. हांवें तुमकां देख दिल्या. आमकां दुसरी खंयची देख न्हय, सुमयाची देख. त्या खातीर तुमी फ्रँकलिना पळयल्यार फ्रँकलिना तें हसकत काय दिसोंक पुरो जावं पुरो ताचे इल्लें उणें चड हसकत काय दिसोंक पुरो दिसतात मनीस न्हय. तुमच्या सेंस समारायन दिसोंक पुरो, कुटुंबांनी दिसोंक पुरो. कोण परफेक्ट बापय, परफेक्ट आवय, परफेक्ट दट्टू, परफेक्ट वनी कोणाकय मेळनात. हे इम्परफेक्शना मदें आमकां परफेक्शन जेजू दिता. त्या खातीर आमी जेजू घट्ट धरून रावंक जाय. जेजू थंय, जेजू मरिफात, जेजूच्या दिश्टीन आमी पडोवंक जाय. तेन्ना आमकां बोगसूंक सकत मेळटा, मोग करूंक सकत मेळटा, आमी जैतेवन जावंक सकत मेळटा. तर मग अशें भाव भयण आयच्या दिसा हांवें सविस्तार रितीन तुमकां तेलाच्या मिसाची वाचपां सांगली. आयच्या निमाण्या ब्रेस्तारा सांजेची त्रिदुवमाची वाचपां तुमकां सांगली. आनी आज आमी निर्धार घेवया, आमी मागया ह्या जाका खातीर, पवित्र सभे खातीर आमचो महायाजक जेजूच्या त्या सेवेंत असो पापा फ्रांसीस श्रेष्ठ सेवक, सर गोवळी, सर याजक रिलिजियस भाऊ भावडा, प्रोविन्शियल सुपिरियर जनरलां, सेमिनरिस्तां आनी तांच्या आवय बापाय खातीर हाजी सगळी पवित्र सभा आसा जाल्यार लायका दोरी तांच्या काजारा साक्रामेंतांत देवान दिल्लीं भुरगीं हाजी पवित्र सभा चलोवन आसात. त्या खातीर आज आमी ते आनी आमी म्हणून सपरेट करचें नाका आनी आमी सपरेट जावचेंय नाका. आमी सकट एक पर्ज. त्या खातीर व्हॅटिकन सेकंड सांगता पीपल ऑफ गॉड, आमी देवाची पर्जा. त्या खातीर वर्ड या क्लर्जी रिलिजियस या लायक या आमकां कितें म्हणटात एक ओळख सांगूंक मात्र. पूण आमी सगळ्या भौतिस्मांत यासाक जावन आसा. भौतिस्मांत आमी ताची जावन आसा, ताच्या यासाकपणान भाग घेता हांव. आनी त्या यासाकपणांत ताणें गेल्लेलें मिसांव करूंक आज हें सेवेचें यासाकपण. सेवेचें यासाकपण अधिकारा खातीर न्हय, दुरुपयोग करूंक न्हय, भागार सेवे खातीर. जर तर ती सेवा आमच्या मती भितर आसा, आमचे हर एक दिसाचे जिवीत आशिर्वाद त्या पवित्रतेच्या फळांनी भरलेलें जिवीत जाता. हर एकल्यांचे कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, समुदायांत. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा ह्या वर्सा विशेष बापान आमी मागया, सुमया आमकां तुज्या सेवेच्या स्पिरितान भर. आनी आमच्या भितर मतींत कसलेंच वीक, वायट, नकारात्मक येनातले बरी निश्क्रीय कर. आमी धैर्यान फुडें सरोंक, भावार्थान फुडें सरोंक, कितेंय जावं पिडे शिडे अनकार बनपस बंदडे कशें मडतिरांक कश्ट मेळ्ळे, कशें तुका कांट्या कुंट्या मेळ्ळे, तूं जैतेवन जालोय, तुजे थंय आमी जैतेवन जातले म्हणली सकत तूं आमकां दी. जेजू तुज्या नांवान हांव संवसारा खातीर मागता. येवकारिस्तांच आमी सकट संवसारान भेटयत आसतना ह्या येवकारिस्ताद्वारे तूं आमकां राख. संवसाराचें उणेपण अस्कत काय सकट तुका कळीत आसा आनी तूं मात्र आमकां सुडका दिवंक शकतलोय. तुजे वरवीं मात्र संवसाराचें रूप नवें जावंक शकता. तुवें आमकां आतां बरी सोडून वचोंक नाय. पवित्रत्व आमचें थंय आसा, तो जिवाळ कर, आमचो वावरांत घट कर, मागणें जिवीत बळोवन कर. देवाच्या उतरांत गुंडायेन देवोंक आमकां कृपा दी. आनी आमकां दिल्लें कुटुंबाचें मिसांव, ह्या पवित्र सभेचें मिसांव, DCCचें मिसांव, विरगस कुटुंबाचें मिसांव, समुदायाचें मिसांव करूंक आनी ह्या मिसांवान सकट ऑल इन्क्लुसिव्ह सगळ्यांक घेवन मागोवंक आमकां कृपा तूं फावो कर. संवसारान जी कोण तुजे तावन पयस आसा तुका ती वळखनात, तांणी वळखोवचें बरी. कशें फारवेर राय वळखोवचें बरी तुवें केली, तुजी सकत तुका साद आसा. खंयच्या नमनेन तें तुका मात्र कळीत आसा आनी तें तूं तांकां आशिर्वादीत कर. तांकांय तसो उजवाड तूं दी, तांच्या काळजांत तसो उजवाड घाल आनी संवसारांतलो अनकर, बनपस, बंदड्यो हे डिस्टर्बन्स मातांतल्यान पयस कर. कोरोना संकश्ट तरी सबार पिडा शिडा ह्या संवसारांत आसात. वैजांचेर नर्सांचेर आशिर्वाद घाल, आमच्या पौजेचेर म्हणजे सोजेरांचेर, तशेंच आमच्या पुलिसांचेर हे भ्रश्टाचारांत हांव सुटका दी. आनी प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रांनी आशिर्वाद देवन येवन दी. सर्वाधिकाऱ्यांचेर आनी रायराणींचेर, अध्यक्ष, प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गव्हर्नर, संवसारांतले हर एकले आशिर्वाद जावन दीत. 7 कॉन्टिनेंट्स तुज्या रक्तान दोन नितळ जावन दीत. 750 करोड लोक तुज्या रक्तान दोन नितळ जावन दिता. जेजू ह्या संवसाराचें रूप सगळी सृश्टी समेत राखून आसा. आनी ह्या वर्सा सांजुजेचें वर आसा. आमी आचरण करचें वखदां सांजुजे एक ओर्तो बापय, तुजो पोस्को बापय, आज ताची विनवणी, मरियमेची विनवणी, सर सांत भक्तांची विनवणी आमच्या खातीर आसा. आमी पातयेता आज विशेष बापान आमी मागता आसतना आमकां आशिर्वादान भरू, आमच्या पवित्र सभेक आशिर्वादान भरू, आमचे सोडून गेल्ले भाऊ भावडो पंगडांनी आशिर्वादान भरू. ज्या कोणाक तुजी वळख ना तांकां सगळ्यांक वळख मेळा शिकात. ह्या मागणें आमी करता बापा जेजूच्या नांवी. आमेन,
आमेन आमेन. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापू फ्रँकलिन सोजू शोमोगा दियेसीस म्हणजे मिसामा खातीर, म्हणजे ह्या जागेचें विशेष देवान म्हाका दिल्लें देणें सुवार्ता प्रगट करचें. आनी कितें म्हाका कळीत आसा ताच्या एका प्रेरणा वांटून घेवचें. म्हाका ती बोड सकत गटाय सदांच आनी देव फावो करूं दी म्हूण म्हज्या खातीर, आमच्या येसूसपाच्या पंगडा खातीर, विशेश बाबा आमच्या DCC खातीर आनी दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या लायकांचे हें मिसांव, विशेष मिसांव त्या खातीर तुमी मागा.